आणि एक कारण महत्वाच्यान घडलंय उत्सवी रूप येवपाक ते म्हणजे गोंय प्रदेशाच्या भायल्यान जे लोक आयले, कर्नाटक म्हणा, महाराष्ट्र किंवा अगदी पार हरियाणा, पंजाब पासून ह्या लोकांनी वेगवेगळ्यो खबरी हाडल्यो हांगासर. गोंय हे अनेक संस्कृतींचो एकत्र समावेश करणारो प्रदेश आशिल्लो, पण हे जेन्ना अतिशय जलद गतीन येता तेन्ना ताचो वेगळो परिणाम जाता, जो परिणाम आज आमकां दिसता. दांडिया हो गोंयचो न्ही, पण आज दांडिया हांगासर मूळ धरलो दांडियान कितल्योश्यो खबरी, तसो फराळ, अन्न संस्कृती किंवा उत्सवी रूप हे सगळें भायल्यान आयिल्ल्या लोकांच्यात. त्यामुळे म्हाका सांगलें बसुबारस आजपासून दिवाळी जाता जायना. गोंयची दिवाळी ही नरक चतुर्दशीच्या पयल्या फांतोटे बसून सुरू जाता आणि पयले दिवस दिवाळी फोव खावपाचे बी, दुसरे दिवस लक्ष्मी पूजन हे फक्त व्यापाऱ्यांचे, व्यापारी लोकांचे, तिसरे दिवस पाडवो, हो पाडवो जवळ जवळ सगळ्यांचो, पुणून तातूंतय बी जे पशुपालक गोरवां वासरां पाळपी आसात तांचे खातीर हो पाडवो अतिशय महत्वाचो असो दीस. आणि ताचे नंतर येता ती भाऊबीज. ही भाऊबीज गोंयांत जवळ जवळ नाशिल्ली. एखादो विशिष्ट समाज जर सोडलो जाल्यार भाऊबीज हो प्रकार आमच्या हातून नाशिल्लो. पुन्हा हा पाडवो जो आसा त्या पाडव्याक धेंडलो जाता. धेंडलो हो राखण्यांचो उत्सव खरो. आता राखणो ही संस्कृतीत संकल्पना जेन्ना गेली तेन्ना साहजिकच धेंडलो उरतलो, तो उत्सवी स्वरूपांत उरतलो, उत्सव म्हणून उरतलो.